दिवचल बाजारान गेले म्हाका दिसता 1 म्हयनो जायत येयलो. हे जे विकास कामाच्या नांवा सकयल जी पायपलायन वॉटर पायपलायन घालपाचें काम सुरू आसा ते PWD डिपार्टमेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटान हे खणून दवरला आणि जो कितें त्रास लोकांक आयज धुळीचो जाता आतां 1 म्हयनो जाला आमी हो त्रास सोंसता आणि तोय बीन भर हेजो आमचो हळदी कुकुमाचो उत्सव चालू आसलो वुमन्स फेस्टिवल हे गर्दी आसली बायलांची त्या बायलांनी इतकी धूळ खाल्ली आसतली पावपाक कितें तरी एकट्याच्या पोटान गेले आसतले तर आतां सेकंड म्हणजे आमी आमदाराक गेल्ले आमदारान ताबडतोब तेजी दखल घेवन हे कोणाक तरी फोन मारलो आणि करपाक इमिजिएट करपाक लायले तरी सुद्दां आयज 15 दीस जाले ह्या गोष्टीक अजून कोणी तेजी दखल घेतलेली ना म्हणून परत एकदां आमी आतां मिडिया समोर मुखार येता आनी परत एकदां मागणी करता की ताबडतोब आमचे जे आतां हे जे फंक्शन आसा कोटेश्वर देवस्थान समितीचे तर्फे एक हांगा महापुजा सत्यनारायणाची आहा आनी ताका लागून हांगा 1,500-2,000 लोक जमता त्या 1,500-2,000 लोकांक परत तितलो त्रास जावचो न्हू म्हणून आमी एक मुखार आयज वेपारी वर्ग हांगासर डिमांड करता की आमदारान किंवा कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी दखल घेवची आनी हे 2 दिसां भितर आमकां हांगासर हें बरें पॅचअप करून दामीकरण करून दिवचें. येता त्या बेरेस्तार हांगासर आतां आमची वार्षिक पुजा जी जाता ती आसा ताका लागून तरी हें काम मातशें घेवचें बेगीन करपाक सोमारच्या भितर जर हें काम जर जालें जाल्यार मातशें बरें पडटलें लोकांक हांगासर येवपाक आनी हे पळय हांगासर सायडीकच्या रस्त्याचे हेजें जाला ऑलरेडी ते सायडीक आनी हे मेन जो हांगासर रहदारी जी चालू आसता लोकांची तेच जायना कित्याक तें कांय कळना. आतां हो रस्तो फोडल्यार कितें दिसतलें? रस्तो फोडल्यार म्हयन्याच्या वयर जाले हो रस्तो अजून कोण तो परत एकदा फोडून जे गेला ते परत आनी ताका पळोवंकूच ना हे सायडीक बाजारान सगळं धुल्लं जाता. बाजारान सगळं धुल्लं जाता सगळ्या म्हालाची सगळी वाट लागता लोकांच्या हांगासर लोकांच्या तोंडांनी आनी नाकांनी सगळं धूळ जे वयता ते खातीर नाटका खातीर जे 2,000 लोक जमपाचो आसा त्या कारणान लागून सगळं आमच्या लोकांचो हांसून जावन पडटा तुमी काय कारवाय करूना हो सगळो धुलो खायत आमी हांगा पडलेले आसा तेन्ना तुमी 2 दिसान काम करचें ही आमची नम्र विनंती आसा.